आम्ही भाजपा खातीर आम्ही कामय केला, पण भाजपान पणजेन जो उमेदवार निश्चित केला ताका तेको दिवची नात अशें भाजपाच्या कांय कार्यकर्त्यांनी सांगले। वेल क्वालिफाईड आणि दिवकूच जाय। वेल क्वालिफाईड जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमी सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत, फक्त सुशिक्षित म्हणना आमी तातूंत ताका सुसंस्कृत मनशां म्हणटा आणि पणजेचे सगळे नागरिक आसात ते सुशिक्षित बरोबर सुसंस्कृत सुद्धा आसात, त्यामुळे आमी उत्पला बरोबर आसा। He will win because we are all with him. Full Panjim is with him. We want a good leader. We want a leader who is educated. We want a leader who will do good for Panjim. And we are not against BJP. I am not against BJP. I am a BJP voter. But I want in Panjim a good person, a good leader. And that is Utpal. Babush is not a good candidate and I cannot vote for a criminal. So I will not be able to vote for him. उत्पल अपक्ष वेंचणूक लढयता जाल्यार बाबूश विरुद्ध उत्पल अशी सरळ लढत जातली। तेन्ना पणजेकार कोणाच्या फाटल्यान उबे रावतात ते पळोवचें पडटलें।